देवाचे अवतार ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. देवाचे अवतार पाळिनात तांच्या जिविताचें कितें जावंक शकता ताचें उदाहरण जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिता. जेजू म्हणटा, ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणें चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसांट मनशा सारको. पावस पडलो, हुंवार आयले, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें घर मोडलें. तुजें जिवीत कितलेंय अपूर्व आसत, पूण देवाक जागो ना जाल्यार तुजें जिवीत घर कोसळटा तशें कोसळटलें. जेजू बरोबर आमचें एक खाजगी संबंद आसूंक जाय आनी देवाचें उतर जावंक जाय आमच्या जिविताच्या घराची बुन्याद. आनी केदेंय व्हडलें आयल्यार मोड, हें घर मोडचें ना हें मोतीन दवर. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. तोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जाव तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.